पार्किंग म्हणजे कितें आहा आतां लेबराक बी सगळें सोडलां म्हणून हाडून दवरलां आतां सद्या. एक्चुअली पार्किंग न्ही ती सद्या एमर्जन्सी लागून तेंगे देंवयला आनी कितें मॅटेरियल बी तेंगेले पावडो पिका ते मॅटेरियल आसता न्ही तेंगेले तेका लागून तेंकां गाडी हाडून भितर देंवयता आतां ती काडटले. आनी दुसरी गोश्ट हे गेले आमगे स्क्रॅपाचे ऑलरेडी ऑप्शन जाल्या कडेन मंडे ट्युजडे सुद्दां ते मॅटेरियल व्हरतले. पण गार्डनात घालप सारकी ना एक्चुअली गाड्यांना घालप सारकें न्ही एक्चुअली पळोवपाक गेले पण कितें आहा तेका लागून डंपिंगा लागून आनी खंय जागो ना न्ही सकले बाजारात गाडी आहा आमगेले सगळे कितें आहा गाडयो बिडयो आसता आनी दवरपा जागो ना आनी खंयसर कडेन जागो ना. आमी मडगांव शहरान आहा. मडगांवचें नांव पडलें कारण हांगा खूब माड आशिल्ले माड गांव तें आनी ह्या शहरान भितर आमचें गार्डन आसा मुन्सिपल गार्डन तुमी पळयलां ताजी दिसता बरी ना. आमी ल्हान आसतना खेळपाक वताले भरपूर झाडां आशिल्लीं खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो फावंटन आशिल्ले मानगीं आशिल्लीं क्रोकोडायल आसताले तेन्ना आनी अशें भरिल्लें सामकें लायफ आशिल्लें त्या गार्डनान. आज त्या गार्डनान लायफूच ना आनी हांगा सुद्दां पळय ल्हान ल्हान आतां पार्क्स आसात हे मेंटेन करपा जाय न्ही. हांगा बरी झाडां घातली 2 बांक घातले कोण येवन बसूंक शकता. हांगा गोगळान एक गार्डन आसा तें सामकेंच निग्लेक्टेड जशें काय कोण ताका आवय ना बापूय ना. सो हे सरकाराक हांव मागूंक सोदता बाबा ही बरी करा मरे आमचें शहरूय मातशें बरें आसा न्ही झाडां वाडां आसा मातशें दाखोवन एक पार्क बरें केलें कोणाकूय येवन हांगा बसूंक मेळटलें. ही झाडां बाळां पयलीं हिंगा बरें बांक घातलें आनी सगळे आमी बसताले रिलॅक्स जावपाक. आतां कांयच ना हिंगा हो गांवूच जालो कालो आनी धटी करपाक पान हाताय टॉयलेट सगळें हिंग जालो आहा म्हूण पूण कोण चोयतलो तांकां मनीस ना. त्या बसत गव्हर्मेंटान पण कितें केलां कंपाउंड वॉल तें भितरलें बरें करचें तेन्ना आमकां सॅटिस्फायड.